जम्मू काश्मीर राज्यातल्या शोपियान म्हणून जो जिल्हो आसा त्या जिल्ह्याचो भारतीय जनता युवा मोर्चाचो तरुण अध्यक्ष गौहर अहमद भट हांची 2 तारीख या 2 नोव्हेंबराक आतंकवाद्यांनी घेरून तांचो गळो चिरून तांची हत्या केली। गौहर अहमद भट हो एक काश्मीरी तरुण जो भारतीय जनता पार्टीच्या कार्य पळोवन भारतीय जनता पार्टीन देशभरान ज्या प्रकारचे देशाक एक दिशा दिल्ली आसा हाजे पासून प्रेरणा घेवन हो तरुण भारतीय जनता पार्टीक जॉइन जाल्लो, भारतीय जनता पार्टीचो सक्रिय असो कार्यकर्तो जाल्लो आनी इतलेंच न्हय तर जम्मू आनी काश्मीर ह्या राज्यांतल्या शोपियान जिल्ह्याचो तो भारतीय जनता युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आशिल्लो। ह्या तरुणाची ज्या तरेन आतंकवाद्यांनी हत्या केल्या ती पळोवन देशभरान भितर सगळ्या लोकांच्या मदीं आनी तरुणाईच्या मदीं एक प्रकारची चीड व्यक्त जायत आसा। भारतीय जनता युवा मोर्चाचे तर्फे तांच्या ह्या बलिदानाक आमी सलाम करतात आणि त्याच बरोबर आतंकवाद्यांनी हे जे निर्घृण अशें कृत्य केल्लें आसा हाचो आमी शांततेन निषेध करपाक सोदतात आणि त्याच बरोबर ह्या देशातल्या केंद्र सरकाराक तशेंच आमचे सगळ्यो डिफेन्स फोर्सीस हांकांय बी आमी अपील करतात की चड जाल्लें आसा ह्या आतंकवाद्यांक जशाक तशें आमच्या सैनिकांनी दिवपाची गरज आसा। ज्या तरेन आमचे डिफेन्स मिनिस्टर पयलींचे मनोहरभाई पर्रीकर हांणी ज्या तरेन सर्जिकल स्ट्रायक करून पाकिस्तान आणि आतंकवाद्याक सडेतोड उत्तर दिल्लें त्याच प्रकारे ह्या सगळ्या आतंकवाद्याचे आणि टेररिस्ट ऑर्गनायझेशनांचे कंबरडे मोडपाची गरज आसा।